गोवा पर्सन विथ डिसेबिलिटी खात्यान आतां मेरेन गोंयांतल्या सुमार 3000 दिव्यांग लोकांक महत्वाची उपकरणां दिल्या। ह्या लोकांक खातीर बांबोळे प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र आसा। ह्या केंद्रांत वचून दिव्यांग लोकांक खातीर जायत्या उपकरणांची अर्ज करूं येता, अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दिली। शुक्रारा सांखळी रवींद्र भवनात दिव्यांगां खातीर संबंधीत खात्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं उपकरणांचें वांटप केलें। पर्सन विथ द डिसेबिलिटी ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन गोंयभर जे आमचे दिव्यांग भाव आनी भयण आसा तांकां वेरियस इक्विपमेंट दिवपाचें काम आमचे पर्सन विथ द डिसेबिलिटी ह्या डिपार्टमेंटान केलां। हांव सगळ्यात पयलीं ह्या डिपार्टमेंटाचे मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय तांचे आमचे पर्सन विथ द डिसेबिलिटी कमिशनर गुरुप्रसाद पावसकर, आमची डायरेक्टर आनी सेक्रेटरी हे सगळे जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। तालुका लेवलाचेर वचून तांकां आयडेंटिफाय करून तांकां जायते इक्विपमेंट आमी दिवपाची सुरवात केल्या। इज अ गुड इनिशिएटिव्ह। गोंयांत एकूय दिव्यांग आमचो भाव आनी भयण त्याच्या कडेन इक्विपमेंट ना असो उरचो न्ही आनी फ्री ऑफ कॉस्ट हे आमी इक्विपमेंट ताका दिता। सातत्यान ह्या सगळ्या दिव्यांग भाव आनी भयणी खातीर आमी प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मानाधीक नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल इंटरनॅशनल पॉपल फेस्टिवल जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र बांबोळे हांगासर सुरवात केला। जर कोणाकूय कसलीय डिसेबिलिटी आसत जाल्यार त्या दिव्यांग केंद्रांत तांणी वयची, ताका जायते इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा। बट आउट ऑफ द वे वचून सुद्दां आमच्या लोकांक मदत करपाच्या हातूंतल्यान आमच्या पर्सन विथ द डिसेबिलिटी डिपार्टमेंटान घेतलेलो इनिशिएटिव्ह हो तोखणाय करीत धरपा आसा। आज म्हज्या सांखळी मतदारसंघात जवळपास एक 15-20 लोकांक ह्या पद्दतीचे इक्विपमेंट हांगासर दिता, जेणे करून तांकां सगळ्या जाणांक मदत जावची हाच्या खातीर हो उपक्रम आसा। परत एकदा तांचे खूब खूब अभिनंदन।